जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। मातेवाचें शुभ वर्तमान। थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये। आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो। तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोंडूसालदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले। हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंडूसालदारा आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज। वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात। म्हाका बोली नाका, दया जाय। दुबावावीन सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां। देवाचें उतर हें।